4 वॉर्ड आसा, कालवे तशेंच गाजाचे वॉर्ड नंबर 3 आमचे तेजाचो वॉर्ड आनी आमचो प्रियंका पिंटोचो वॉर्ड. 4 वार्डांचेर तेणें सरान आमकां सारे हांगा वाडलेले आहा. तेन्ना आमी चडान चड सराक आमी चडान चड देव बरें करूंक म्हणटा, कित्याक हेणें सरान आमचें सदांच अशेंच कार्य सदांच आमकां बरें केल्लें आहा. काय म्हणल्यार फाटल्या कोविडा टायमार तुमी पयले आसतले सगळ्यांक तेणें सरान आमचे फ्री आमचे ग्रोसरीज तेणें वाडलेले आहा. तेन्ना ताका आमी सराक आमी चडान चड देव बरें करूंक म्हणटा. आनी आयज हांव शेतकारां कडेन एक रिक्वेस्ट करता की हे जे तुमी सारे घेवन वयचे आनी शेतां तुमी लावचे, कित्याक आतां आमी शेतां आमकां कंपल्सरी लावंक जाय, कित्याक तुमकां तरी खबर आसतलें आयज आमचे कितली म्हारगाय वाडलेली आहा ती. तेन्ना हांव एक शेतकारां कडेन एक रिक्वेस्ट करता की हे तुमी सारे व्हरून तेजो उपयोग करचो आनी तुमकां सगळ्यांक चड देव बरें करूंक. आयज आमी हांगा आमच्या आल्दोना पंचायतीन ह्या गांवांत कारोना आयज आमी हांगा आसात. आमचे मदीं आसा आमचे गांवचे सरपंच बाब प्रणेश नायक, तशेंच आमचे एक सरपंच आनी आतांचे पंच बाब गजानन हालदनकर, तशेंच आमचे बाय पंच मेंबर तेजा आनी आमचो बाब डेवीड आनी सगळे हांगा आमचे शेतकरी भाव भयण आनी आमचे सगळे मिडिया. आज ह्या फाटी मातशें आमकां सारें टायम टू टायम मेळ्ळें आसा आनी ह्या फाटी आमी सदांच हे दितात युरिया दितात, पूण ह्या फाटी लोकांक आमची मागणी आसली आनी आमचे पॅन्डेमीक खातीर महामारी खूब लोकांक त्रास जाल्ले आसा, इकॉनॉमिकली फायनान्शियली डिफिकल्टी आनी ऑलरेडी आनी संपूर्ण ते गोयो म्हणटा ते बी अरेंज केल्ले आसा. आनी एक फावटी आमी युरिया दिल्ले आसा आनी ह्या फाटी आमी गुयो दिल्ले आसा. हांव मागता की सगळे शेतकारांनी फुडें सोडचें. हांव सदांच सांगता की आमच्या मतदारसंघान आमचे भरपूर ग्रीन एरिया आसा, शेतां आसा, दोंगर आसा, ते आमी सांबाळपाचे. आमी एकदम आमचे कर्तव्य, तुमचें आमचें कर्तव्य ते आमी भुरग्यांक इनवॉल्व करपाक जाय. आयज काल तुका खबर आहा आयज जॉब तेंच्यावरून ना, भायल्या गांवांत ना, सगळे भायले लोक गाल्फाक गेल्या, UK गेल्या, सगळे येवंक सोदतात आनी आपले पोट कशें भरूंक सोदतात. सो आमचें बरें हेल्थ उरचें, बरें जावचें आनी आमचें स्वता आमी पीक काडून आमी आमची शेतां सांबाळपाची. कित्याक आमच्या मतदारसंघान फूल कॉन्फिडन्स जाल्लो भरपूर शेतां आसा. त्या खातीर हांव हे इतल्या वर्सां ल्हानशें म्हजे वतीनसून हांव भेट तुमकां दिल्ली आसा. तशेंच आतां आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हालीं ताणें मातशें इश्यू आसलो बांदाचे. आमचे खूब बांद आमी रिपेर केल्ले आसा फ्रॉम लास्ट टेन्योर टू दीस टेन्योर. आनी ह्या फाटी थोड्यो फायल शिरकल्ल्यो आसा कित्याक ऑफ सम इश्यू, सम टेक्निकल इश्यू ऑफ सबसिडी. ते आमी पयले 50-50 दिताले. 50-50 म्हणजे 50% टेनन एसोसिएशन फारीक करपाक जाय इन ऑलमोस्ट 10 years टायम. तशें एक फेसिलिटी आसा विथ लो रेट ऑफ इंट्रस्ट ऑफ 6%. पूण ह्या फाटी आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कोवलेकार आमी सगळे मेळून करून आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोदान ऑलरेडी कॅबिनेटाक फाटल्या दिसांनी घेतलेलें आसा आनी 90-10 केल्लें आसा. पूण 90% सरकार पयशे दितलो सबसिडी आनी 10% विल बी फ्रॉम द टेनंट एसोसिएशन. ती एक बरी गजाल. आनी हालींच आमी ऑलमोस्ट आमी 4 to 5 फायल्स आमी ऑलरेडी क्लियर जाल्ली आसा. इट्स गॉन फॉर एक्सपेंडिचर सँक्शन, फॉर फायनान्शियल सँक्शन आनी इट्स ओन्ली वेटिंग फॉर गव्हर्नर्स अप्रुवल. एकदां कॅबिनेट पास जातकच गव्हर्नर ताजी सायन आसता. तो एक बरी गजाल आसा. एक मोयरा बांद, मागीर आमचे कारोना आनी ताजे पयलीं खूब बांद आमी रिपेर केल्ले आसा. आनी त्या खातीर हांव हें कित्याक कोता, इतलीं वर्सां आमचे खूब आमदार येवन गेले पूण ते कोणान लक्ष घालूंक ना बांदाचेर. एकदां बांद फुटतकूच ते बोंब जाता म्हणटा आमी सगळें उदक खारें उदक वचून शेतां पिड्यान लोकांक ओंपूंक मेळना. त्या खातीर पयलें फ्रॉम डे 1 हांव इलेक्टेड जालो पळय तेन्ना आनी हें काम फुडें घेतलें आनी तरी आमी काम फुडें घेतलोच. पूण म्हाका तुमचो सगळो सपोर्ट जाय. त्या खातीर तुमकां चड चड देव बरें करूं. तिसरी गजाल आमी टिका उत्सव आयज मोयरात चालू आसा 3 दीस आमी प्रत्येक पंचायतीन दवरले आसा. आनी लोक मातशे भायर सरचे. आयज सोशल मिडियार खूब गजाली येता, सगळे नेगेटीव येता, ते घेवन रावपाचें ना. आमी तर फाल्यां वॅक्सीन घेतले तर एकदम बरें जाता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमचे मॉर्टल रेट, डेथ रेट सारकें नेग्लिजंट जाता. समज कोविड जालें सेकंड वॅक्सीन घेतले उपरांत केन्नाच जाता कित्याक आमी स्वता आमी निग्लेक्ट करतात, आमी सगळ्यांक ब्लेम करतात. मागीर कितें जाता, आमी सेकंड वॅक्सीन घेतल्यार कोविड जाता जाल्यार आमकां कॉम्प्लिकेशन खूब कमी जाता. आयज काल खुबशे आमचे भाव कोविडान सांपडले आसा, भायर पडले आसा, कित्याक ते डिले जाल्ले आसा. खूब डिले जातकूच जे लंग्स अफेक्ट जातकूच ऑक्सिजन लेवल कमी जाता आनी मागीर कांय करपाक जायना. आनी एक सांग सुद्दां व्हेरी इम्पॉर्टंट, आयज काल खूब आमचे भोंवतात, ऑक्सिमिटर घालतात आनी तोच ऑक्सिमिटर काडून आमी वेगळे बॉटनी घालता. आनी थोडे आमच्या मतदारसंघान हांव नांव घेना पूण थोडे त्रासान पडलेले आसा, भायर पडलेले आसा.
ते करपाचें बरी गजाल कोण फुडें सरता हेल्प करपाक पूण ताका प्रॉपर सॅनिटायझेशन प्रॉपर एस बी मेंटेन करपाक एकदम गरज आसा. हांव शेत करता आमकां आमचो MLA वर्साचो वर्सा हेल्प करता. आमकां तेणे चड आनी चड ताका देवान बरी भलायकी दिवची. आमच्या कॉन्स्टिट्युटाक सगळ्यांक कारवणा सगळ्यांक व्यवस्थीत सगळें दिता. आमकां कितें सांगलेलें धांवून येता कितें आहा तें सगळें ताका अशीच देवान बुद्ध दिचे आनी आमी हे फावटी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करून फुडले फावटी भर घालून निवडून हाडटले म्हणून सगळ्यांक देव बरें करून सगळ्यांक तुमकां शेतकाऱ्यांक तशेंच आमचो MLA आमचो सरपंच बाब प्रणेश नायक तोच आमचो पंच मेंबर डेवीड तेजा आहा आमचे पंच मेंबर हांकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं पडटा सराक कित्याक एवरी इयर सर शेतकारांचे उगडास करून 2 म्हयने पयलींच फॅसिलिटी करता हे सारे हाडपाक